घडये एखादा तांकां क्वॉरंटायन जर जावपाक जर नाका जाल्यार त्यांनी स्वता वचून स्वॅब टेस्ट दिवपाची, तेंच्यांनी नेगेटीव सर्टिफिकेट हाडून दिवपाची आणि मागीर दे आर फ्री टू रूम एनीवेअर. फक्त गन आता थर्मल टेस्टिंग गन घेऊन न्ही, आता प्रत्येक जे एंट्री पॉइंट जे आसात 8 एंट्री पॉइंट्स जे आसात ते 8 एंट्री पॉइंट्साचेर स्क्रिनींग मशीन घाल, थर्मल स्क्रिनींग जे आसा पयली ते बॉक्स टायप तातूंतल्यान तांकां आता लॉकडाऊन केले, लोक भायर सरपाचे सरतात मरे, लोकांचे निर्णय न्ही हो. दुसरी गोष्ट अशी आसा की आडपय आनी आमच्या कुंकळ्यान काल एक पेशंट जाला, लोकांनी स्वता लॉकडाऊन केल्लें आसा. ही मनस्थिती जर लोक जर आमी जर करपाक जर शकता जाल्यार म्हाका दिसता ह्या संदर्भात प्रत्येकान आपली जबाबदारी कितें ती वळखुपाची गरज आसा आणि ह्या विरुद्ध आमी कशे लढटले. हो विशय फक्त सरकाराचोच ना, हो विशय फक्त पंच मेंबर आणि कावन्सिलरांचोच ना, हो विशय सर्वसामान्य लोकांचा गोंयकारांचो आसा. आणि ज्यो SOP जी MHची आयिल्ली आसात, इवन खुबशे जाणांनी आज देवळां बंद दवरपाची, चर्चीस बंद दवरपाचे आणि तुगेले मोझॅक्स बंद दवरपाचे निर्णय ऑलरेडी घेतला.